टू वेलकम ऑनरेबल MLA आमचो बाब मायकल लोबो, तशीच आमची डेप्युटी सरपंच एनी मॅडम, तसोच आमचो सेक्रेटरी, आमचो ZP मेंबर दत्तप्रसाद तपलकर आनी सगळे माझे फ्रेंड हांगासर जमलेले आहा पळय आनी तुमी थोडी किलो ऑल द प्रेस मिडिया. वो लॉंग पेंडींग वर्क बीच म्हणटा पळय तसो आमचो रस्तो फ्रॉम कलांगूट टू बागा हो फुल्ललो तो आयज आमच्या आमदारान फुडें सरोन 2 कॉपा च्या पिवन तेणी फायल पास करून हाडलेली आहा. ताका लागून चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक हांगा वेलकम करता आनी मागता आनी 2 उतरां आमी आमचो बाब मायकल लोबो आमकां सांगतलो. आयच्या ह्या इनॉग्रेशनाक हॉट मिक्सिंग फ्रॉम पायटी चॅपल टू बागा एंड पायटी चॅपल टू रेडोंडा सर्कल अशा ह्या इनॉग्रेशनाक रिपेर ऑफ पॉट होल्स म्हणजे पॉट होल म्हणजे हेचे मेन होल्स ऑफ द चेंबर्स ऑफ द सेवेज जे इतली वर्सां आमी घातलेले पयलीं आनी ते एवरी इयर भितर वयताले ते आमी आख्खे काडून परतून रिइन्स्टेट केला सकलासून आनी हे चेंबर वयर काडल्या. तो एक आहा टेंडरान आमचो. तेजे भायर डबल कोट हॉट मिक्स हेका PM आनी AC ह्या इनॉग्रेशनाक हाजीर आमचे ZP मेंबर बाब दत्ता, डेप्युटी सरपंच एनी कुएलो, आमचो वॉर्ड मेंबर आनी आनीक आमचो वॉर्ड मेंबर आमचो सालुद्दीन फ्रांसीस आनी आमचो सेक्रेटरी जो स्पेशली आमकां केपेसून येता केपेसून येता एवरीडे. ताका कालांगूटचो मोग खूब आहा आनी सरपंच आमचो आयज मातसो कोर्टान गेला त्या खातीर पावूंक ना. तशी वाटेन सरपंच ना आयज म्हाका आरपराय ना कालांगूट आहा पूण तो कोर्टान गेला. सो तेणें मॅसेज घातली आय एम इन कोर्ट यू ऑल स्टार्ट द वर्क. सो आमचो बॅन आहा जो कालांगूट ग्रीन करपा खातीर वावुरता. बाकीचे सगळे हिंगासर मान्यवर आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंटूय आहा समीर बाब. हे काम अराउंड 8.5 to 9 crores कितले रे 9 कॉन्ट्रॅक्टर कितले कोटी रे 585 अशें हें काम खूब त्रास जाले आमकां पास करून हाडपा खातीर. कित्याक हो रोडाचो एस्टिमेट मातसो आमी इन्क्रीज केल्लो बिकॉज ऑफ द रिइन्स्टेटमेंट ऑफ द मॅन होल. त्या खातीर एमावंट जो आहा तो इन्क्रीज जालो. तेजे भायर सगळे हे इंटरनेटाचे केबल्स आहा वयर ते आमी हे फुटपाथान घालूंक सोदता. ही फुटपाथ आतां रोड लेवलाचेर पावल्या. ती फुटपाथ आनीक वयर करपाची गरज आहा. फुटपाथीचो सेपरेट टेंडर फुडें गेल्लो आहा तो 5 दिसांनी ह्या दिसांनी येतलो. ती सगळे अंडरग्रावंड इंटरनेट हे जावपाची गरज आहा रेडोंडा सर्कल अप टू बागा. सो वायरी वयर नाका आमकां. आनी तेचे उपरांत आमी एक प्लॅनिंग केला की ते वाटेन जो गटर आसतलो तेज्या पोंदाक आमी एक लायन व्हरतले सेवेजाची लायन म्हणजे वॉटर ट्रिटीड वॉटर टू ऑल द हॉटेल्स. कोणाक जाय तेणी घेवन आपले गार्डन ग्रीन करचें. म्हणजे गार्डनाक सगळे जाण इकते उदक हाडटा. हे उदक इकते हाडचें न्हू म्हणून आमचो प्रयत्न आहा. त्या खातीर आमी एक स्पेशल कलर आसतलो त्या लायनीचो तसली पायपां हाडून आमी अप टू ताज घालूंक सोदता. म्हणजे वॉटर सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट बागा हे रिवरान सोडप ना ट्रिटीड वॉटर. आतां ताका ट्रेचरी प्लांट घालता. ट्रेचरी प्लांट इज कॉस्टिंग अराउंड 7 crores. सारकें क्लीन उदक येवपाक भायर तें उदक आमी सगळे हॉटेल गेस्ट हावस अशें आमी दिवंक सोदता सो दॅट दे कॅन यूज इट फॉर गार्डन. दे आर बायींग वॉटर रायट नाव. सो दीस वॉटर हॅज टू बी रियूज म्हणून हो प्रयत्न आमचो आहा. तेजी पॅरलल लायनाचे आमचो एस्टिमेटूय स्टार्ट केल्लो आहा आमी. आनी बिफोर माय टर्म एंड्स आय वॉन्ट टू गीव कनेक्शन्स टू सेवरल हॉटेल्स हुएवर ऑर रेजिडेन्शियल हाउजीज हू हॅव गॉट बीग गार्डन्स. दे कॅन यूज दीस ट्रिटीड वॉटर फॉर देअर गार्डन पर्पज. सो असो हो प्लॅन आहा. हो आमचो सक्सेसफूल जावचो म्हणून पंचायत आमदार लायक मायंडेड पीपल बायोडायवर्सिटी हिंगासर जे आहा ते सगळे वावुरता आनी हें काम कंप्लीट करून दिवपाचें काम म्हाका दिसता 1 वर्सा भितर हे आमी करून दितले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.